विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। उदक वाटोवपा खातीर वचत थंय नारे दिसता। उदका खातीर तर कितल्याशाच सुवातांनी त्रास जाता। मात बस्तोड्या फुटिल्ल्या पायपलायनी कडेन संबंदीत खात्याचें दुर्लक्ष। उदकाच्या प्रस्नावेल्यान सद्याक म्हादयचो प्रस्न गाजत आसा। म्हादय वाटोवपा खातीर खुबशे फुडारी आंदोलनय करतात। WRD मंत्री तर म्हणटा उदका खातीर एक वेळ घेर जावं येता। वॉटर कन्जर्वेशन, वॉटर प्रिजर्वेशन आनी तेजो फावो तो उपयोग करपाक आयज पुराय देशान चळवळ चल्ली आसा आनी आमच्या गोंयांत वी हॅव टेकन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हॅज टेकन इन द रायट डिरेक्शन टू कॅरी दॅट मिशन फॉरवर्ड ऑफ जल शक्ती अभियान, दॅट इज प्रिजर्वेशन कन्जर्वेशन ऑफ वॉटर। कित्याक हांव सदां म्हणटा जरी तर एक गैर जालें जाल्यार गैर जातलें उदकाक लागून आमकां घडी कितें जालें जाल्यार एक ती पूण पाणी मेळटली फॉर आवर रॉ वॉटर पर्पज। जाल्यार नवो उदकाचो प्लांट घालता तें उदक लोकांक पावतलें काय ना असो दुबाव आदले भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर उक्तायता। पयर मुख्यमंत्र्यान 27 MLDचो प्लांट ओपन केलो तिसवाडी लोकां खातीर, पूण आफ्टर कंप्लिशन ऑफ दीस प्लांट आय एम नॉट शुअर that Tiswadi people and Ponda people will get enough water, because the water supply by WRD is much lesser than 140 plus 27. आमदार खवटे परवरे उदक ना म्हणटा, जाल्यार आमदार जयेश निल्लान उदक ना सांगता। मदीं थोड्यांक 24 वरां उदक मेळटा। थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी 24 वरां, कोणाक 12 वरां मेळटा, कोणाक 8 वरां मेळटा। आमकां पयऱ्यान उदक मेळटा आनी तें सुद्दां उदक आतां सारकें म्हाका दिसता मदीं मदीं मेळनासलें। तशेंच पुराय बार्देस तालुक्यांत उदकाची समस्या आसा। अशें आसतना बस्तोड्या तार हांगसर उदकाच्या पायपलायनीची लिकेज आसा। फाटले 10-15 दीस जाले हें उदक व्हांवता। WRD सांगता ह्या पायपलायनीन उदक येता तें रॉ वॉटर येता। PWDक विचारल्यार ते सांगता ती पायपलायन खंय WRDची। आतां पायपलायन कोणाची जाली तरी उदकाची वाट लागता हें सत्य। उदक वाचयात म्हणणारो जनतेक दिवपी सरकाराच्याच यंत्रणेचे अशा गजाली कडेन दुर्लक्ष आसप योग्य न्हय। आतां हें उदक आनीक कितलो तेंप अशेंच व्हांवून वाट लागतलें काय हाची दुरुस्ती जातली हो प्रस्न। RDX गोवा खातीर बस्तोडेच्यान गौतम शिरोडकार।